हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, गोड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळा सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. एक प्रत्यक्ष दृष्टांत असो एक टाइम आणि काही गोष्टी असल्यो माझ्या वयाप्रमाणे ऐक्यू आणि ते सत्य अशा तरेचे अनुभव आसात आणि म्हापसा म्हटल्या उपरांत एकदम बरोबर आसा कळ्ळें न्हू. तर तुमकां सांगता हांव कसो पयलीं की बोडगेश्वर जो आसा पयलींची आमची हांगा शांतादुर्गा बोडगेश्वर हो मागीर उत्पन्न जालो शेतान जेजो आतां 100 वर्साच्या आसपास. थंयसर एक बोडगिनी नांव आसलेलें, एक झाडां आसलेलीं आनी त्या झाडान कितें तरी एक चमत्कार घडल्या उपरांत लोक थंय वचूं लागले आनी करता 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 त्या टायमार पोर्तुगीज काल आसल्या कारणान हांगासरले काही लोक थंय वचूं लागले. अशे खूब जाण तितूर पंडीत बिंडीत जे आसले ते बापूय बीन थंय वचात ते आनी तांकां ते चमत्कार तांकां तो मेळ्ळा. कितें मेळटा कितें तरी ते बसात केन्ना केन्ना ते थंयसर खेळोंकूय बसात. खेळोंक रातचे कोण ना न्हू भायर भंय आनी तो कितें करी मागीर जेन्ना ते याद जाली काय ना ते ताका सांगीत ते जाग्या वयल्याक ताका ती बोडगिनी हें झाड आनी ते बोडगेश्वर नांव दिलें की तेजो स्थानाचो आसल्या कारणान ताका ते बोडगेश्वर म्हणूं लागले. आनी तो म्हणटा ताका सांगप तेणीन आमकां आतां भंय दिसता तेन्ना तेंच्या मनान विश्वास आसता राखतलो रे आमकां बोडगेश्वर अशें म्हणून ते भायर सरात आनी तांकां घरा कडेन पावो पर्यंत कोण ना कोण तांकां मेळ्ळा. पूण तांकां पयलीं कळनासलें की आपल्याक तेणी पायला म्हणून कळनासलें न्ही. हें केन्ना कळ्ळां जेन्ना 4 जाण गेल्यात तो म्हणे आतां केन्ना पावले रे, देड जाले रे, एकटोच गेले, लायट बीन तेन्ना नासलेली, एकटोच गेल्लो. हय एकटोच गेल्लो, म्हाज्या वांगडा कोण तरी एकटो मेळ्ळो मरे. तो मोल आपूण आपल्या घरा असो आपूण तेवढेन वयता आनी आपल्याक तेणी घरा सोडून थंय गेलो. दुसरोय तेंच सांगता तो म्हणटा अरे म्हाकाय तेंच जालें मरे. अशें करता करता ते फामाद जालें आनी करता करता तेजी श्रद्धा लोकांची जडत गेली. आज मेरेन आमी बस्तोडे आसले पळय तेन्ना पासून जाणा कित्याक आमी हांगा येताले बोडगिनी भुरगे तेन्ना देवूळ बसचे कशें आसलें एंट्री आसली न्ही उजव्या वाटेक थंय आसलो तेजो पुजेचो हें तोंडा समोर आहा न्हू तें आतां आहा तशेंच आहा आनी फाटसून सगळें अशें ओपन कशें आसलें. पूण एक तेची हें आसली खंयसरूय ताका उलो केलो न्हू बाबा पाव म्हणून त्या शब्दारूच तो पावतालो ही तेची किर्ती. देवूळ पयलें आसलें पळय तेजो फोटो पासून हांवेंच करून घेतला तो मागीर कलर करून मंगेश फोटो स्टुडियो पासून. तो सुभाष कळंगूट आसलो न्हू तेन्ना फोटो हारे म्हणून हाड म्हणलें करुया तो कलर करून घेतलेलो थंय. दशरथ सिनेमा हांगा आसलो दशरथ सिनेमा आनी सेंट्रल सिनेमा पयलीं म्हापशांतले 2 सिनेमा आसले. तो नाना देसाय म्हणून एक आसलो तो नाना देसाय तेचो मालक आसलो आनी तो शेवटचो धाचो खेळ संपलो एक बीन ताका जाय आनी तो सदीत तो वयर धाडटा वडे तो वचा. खेळ संपल्या उपरांत सगळें ते बंद करता हें करता तें करता हिशोब घेता म्हणसर रात जाली काय ना की तो चलोवंक सुरवात करी आनी ताका फाटसून कोण तरी एकटो हे म्हणटा तो गजाली करीत तो वचा. तो ताका तूं कोण कितें हें केन्ना तेणें विचारूंक ना. पूण तो ताका सारको ताका तेज्या घरा कडेन पावय ताका आनी मागीर नाच जाय. एक दीस तेज्या लक्षान येयलें की हो कोण तरी येता अशें म्हणटा तेणें जेन्ना चवकशी हें केलें पळय तेणें विचारलें अरे बाबा तूं म्हाका प्रत्येक फावट पावताय आपूण तरी तो मोलो आपूण मोल तुका सांगूं जाय कोण तो मोलो. तो नाच जालो. ते मेरेन लोकांक कळ्ळें की बोडगेश्वर सगळ्यांक पावता म्हणून आनी मागीर तेजे हांगासर पुजारी बीन सुरवात जाली. म्हाका तशी उजवडी बी दिसूंक ना पूण तेचो अनुभव खुबसो आहा पात्राक बाबांचो. कित्याक बाबाक खंयसूनय हें केलें न्ही बाबाचें म्हाका खुबदां हें जालां. एकदां कितें जालें म्हाजें हांव शॉप आसलें हांगा बाजारांत भाड्याचें चलयतालो हांव. तेणें कितें केलें अचानक तें शॉप मागलें म्हाका दिवचें पडटा न्हू तेचे फावट भाड्याचें म्हणटकूच एका मनशाक घेवन
तेवटेन गेला फुडें गेलो थंय माड आहात पळय फुडें थंय आयल्यान बोडगिनी पळय आतां ते नवतारा बी जाला तेन्ना कांय नासलें थंय गेलो आनी थंयसर ताका सांगलें अशें अशें जालां हांव त्रासान पडलां म्हणलें आनी फुडें नजर म्हाजे हेचेर बाबाचेर बोडगेश्वर बाबाचेर आनी थंयसून कितें जालें म्हाका तेणें सांगलें आपूण पळयता म्हणलो एक आसा म्हणलो ओलम काडटा दिता आनी अचानक उजवड जालो बाबा जंय आहा न्हू थंय उजवड जालो सारको म्हाका खंय तरी एक आत्मविश्वास येयलो कितें तर हें म्हाजें काम जातलें म्हणून थंय येयलो आनी अर्दा वरा भितरूच तेणें सांगलें तो दिता म्हणलो घेता मरे तूं काय म्हणलो ही बाबाची करामत दिसाचो अनुभव की रातचो ना असो 7-8 सुमार आमचें रातचें वचप तेवटेन जायना न्हू 7 7:30 जातलें इतल्या टायमार अशें आता बोडगेश्वर जो आसलो तो सिमाचो रक्षक आसलो आमी म्हणटात तशें ते बोडगेश्वर घाटेश्वर शिमे वयलो तारी कडलो ही जी 5 स्थानां आसली पळय थंयसर तो वचा त्या सिमे भायर तो केन्ना वचनासलो पण त्या लोकांक जर केन्ना अडचण येयली कितें येयली जाल्यार तो थंयसर वचून तांकां जाग्यार पावून तो करी असो म्हाका एक अनुभव कित्याक घडलो तेन्ना हांगा थिएटर बिटर जावंक नासलेलें हनुमान थिएटर जे फुडल्या तोंडा समोर आहा तें जावंक नासलेलें आनी थंय एक व्हडलो सोफा आसलो आनी त्या सोफ्याचेर ते बसात पाशाणी सोफा आनी आमी थंय बसान खेळान बिळान गड्ड्यांनी खेळप कितें करप एकदां आमकां अशी रात जाली म्हणटा आमी गजाली करता 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 साप करून हाचे बोडगिनी लक्ष गेलें तेन्ना बोडगिनी आरकाट आसलो व्हडलो तेन्ना हे बीन कांय शेत सगळें तें आनी आरपार सगळें हे पंप बिंप कांय नासलेलो आनी हांवें पळय जाल्यार अख्ख्या हेका हे दिवे पेटल्यात सगळ्या अख्ख्या देवळाक दिवे पेटल्यात हांव ताका म्हणटा अरे पळय देवळाक पळय ते दियेत ना तेन्ना म्हाका एकदम कितें जालें अरे म्हणजे अशें कितें जालें आई कांय सांगलें अशें 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 म्हटलें जालें आतां तो मला बोडगेश्वर म्हलो तुका दिसलो भाग्यवंत तूं म्हलो अशें म्हाका म्हाज्या हितूरसून एक असो म्हजो अनुभव जालो फेरी असो येवंक ना पण हेवटेनूय वयता कोण म्हणटा बोडगेश्वरच वयता म्हणटा कित्याक हांव जाणा हो घाटेश्वर आहा न्हू तो तेचो भाव म्हणून कित्याक थंय बसतात ते तो सोपो पळया पळय थंय घाटेश्वरा कडेन थंय ते रातचे बसतात तो शिमे वयलो आमचो राष्ट्रोळी आनी तो तिगूय बरोबर बसता हें आयकलां आमी काय प्रत्यक्ष पळोवंक ना पूण ही गोश्ट खरी आहा आनी दुसरो कितें आहा बाबांचो उत्सव आसता न्ही तेन्ना शिमे वयलो उत्सव जायना ते कितें करतात फुडें व्हरतात आनी दुसरो घाटेश्वराचोय जायना ती जात्रा पासून आहा न्हू आतां ती बोडगेश्वराची जात्रा पयलीं कितें आसली पयलो दीस दुसरे दिसा पुजा आनी तिसरे दिसा ते आटोप ते घेताले तिसरे दिसा व्हडलीशी फेरी नासताली आतां ती बाबान इतलें हें दाखयलां कितें तर 15 दीस चलताली कितें 15 दीस न्हू 20 दीस पासून चालू दवरल्यार ती गर्दीच जातली कित्याक लोकांचो एक श्रद्धा आसता लोकांची श्रद्धा ती श्रद्धा थंय कितें तरी हें जाली फळां गेली बोडगेश्वर आसलो पळय तो जेका गांव आसा पळय तेकाच पूण तेजो आवाज दाण्याचो केन्ना कळ्ळा आमकां की एखाद्या वक्तार तो आमच्या वाड्यार येयला आमच्या वाड्यार अशी गोश्टी तो राष्ट्रोळ्याक मेळून ये राष्ट्रोळ्याक मेळून गेल्या उपरांत आमचो राष्ट्रोळी जो आसा तो ब्राह्मण म्हणटात आमी थंय येयल्या उपरांत जी भुरगीं थंय अभ्यास करतात आनी कितें करतात एग्जामी दीस आसता आसतना ती वचात मागीर धांवन आवाज येयलो म्हूण कसलो ते वचात आनी आमच्या हांगा राष्ट्रोळ्या कडेन अशे प्रकार खूब घडल्यात पूण तो संलग्न बोडगेश्वर आनी राष्ट्रोळी असो आसतालो तो शिमेर सुद्दां बोडगेश्वर आनी राष्ट्रोळी घाटेश्वर बोडगेश्वर आनी राष्ट्रोळी शिमे वयलो थंयसर आमचो तारी कडलो अशें संलग्न जेन्ना ते दोन एके कडेन पळय तेन्ना ते आवाज कळ्ळा लोकांक कारण तो इतरांक आवाज करिनासलो कोणाक तो आपल्या कामाक नित्य एका मेळ तेका मेळ भुवनेश्वरा पासून तो वचा हे तेजे फिक्स ठिकाणां आसलेलीं आनी त्या लोकांक तेन्ना अनुभव कित्याक गेला तांकां की ते त्या टायमार कोण रातचे आसल्या संकटान पडल्या तरूच तांकां पायल्या व्हरून तेणी अशें न्हू की कोणूय येयलो आनी ताका व्हरून पाय अशें अजिबात नासलें तो हांगा आमच्या वाड्यार आमी अनुभव घेतलेलो आसा आनी आमी सुद्दां आमच्या वाड्या वरसून आतां वर्साच्या वर्सा न चुकता आमची ताका केळवण वयता बोडगेश्वराक कारण आमकां तो मानूय आसा थंयसर अशा तरेन शिमे वरसून येता म्हणटकूच असोच वयता न्हू तो असोच वयता न्ही हेवटेन असो वयर वयता न्ही अशें दिसता थंय बसता म्हणटकूच ते हांगासरूच वयतात बाबांची नक्की वाट काडपाक खूब मुश्कील आमी म्हणटा आतां हांगासून आमकां हें दिसता एक 11-12 सुमार पयलीं जातालो आवाज आतां कमी जालो
हांगा पासून आहे असं सकयल अशी वाट आसली, अशी वाट आहा ते जागृत आहात तशें हय जागृत आहा. तेन्ना लायटी नासल्यो हांगासर वाड्यार, काळोख सामको आसलो. तेन्ना रातचो आमी येतना ताका प्रार्थना करीत आनी येयला. तुमकां हाडून बीन पावयला केन्ना घरा? पावयला. सान्नां कितें जाल्लें? रातची 12 साडे 12 जाल्ले आनी घरा कडेन येय हांव. ती वाटेर काळोख आसलो तेन्ना आमी प्रार्थना केली आमचे पावय म्हणून. त्या काळखानसून सारको पावयसून आमकां फाटल्यान आवाज येय सुशेगाद चलता. हेजो वाण्याचो आवाज आयकलो. वाण्यांचो आवाज कसो येता सांगता? कर 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 कर. आमी आतां ड्युटी करता, आमी 11 वयता आनी 5 येता आनी आमकां ते कुत्रे वचून आहा न्हू ते भोगता तेन्ना आमकां आवाज येता तेन्ना आमी वोगी रावता ड्युटी करता. तेन्ना आमचो लोक आमचो स्टाफ आहा न्हू तो कोणूच फुडें सरना आनी ते कुत्र्याचे आवाज येयलो भोगता न्हू तेन्ना आमी वोगी रावता. कोण ते आसले आमी कोणाक आमचो स्टाफ आसता तो म्हणटा हे उर नाका वचनाका कित्याक तो येता म्हणजे आमकां कळटा न्हू आवाज येता ते सुणे आसा न्हू ते भोगता. हे आमचे सिद्धप्रभू नारायण देवाचें देवस्थान काणकाबान खूब वर्सांनी व्हडे झाड आमचे 100-200 वर्सां वयर जाले खूब म्हणजे 400 हे जाल्लीं वर्सां. आनी हांगासर आमच्या देवाची फेरी जाता रातची आनी सोमारची आमी हांगा आरती करता. सोमारच्या सोमारा रातची 12च्या भायर फेरी जाता. तर फेरी रातची 12 जाल्या उपरांत आमची आई बी आमकां सांगताली रातची आयज फेरी जाले ते म्हणून आनी आमी आयकताले आनी आमकां राखण बरी आसताली तेजी एक. आनी हांगासर एक तर म्हणजे म्हशी बिशी हांगा कोता येना आमकां चलना हांगा. दुसरी कोंबडी चलना हांगा म्हणजे तेंचे हेच उरना हांगासर कांयच ना कोंबड्यांचे बी हांगा. म्हणजे ते 3 जाण कहे ते म्हणजे एक घाटेश्वर आहा फेरयेक मागीर बोडगेश्वर आमचो ते तिगूय फेरयेचेच आमचे हांगासर म्हणजे आमची राखण करतात ते गांवच्या सगळ्या हेंची लोकांची आमचे आमकां सांबाळटात ते. अशें खंय आमी रातचे गेले खंय भायर गेले की आमी तांकां उलयले की आमकां ते सारके जर समज रातचे शेणले पासून कोण खंय जाल्यार ते हाडून सोडटा आनी पावलो मरे काय विचारता आनी चल्ले ते मागीर. बोडगेश्वराची हे दाखयता चुडी दाखयता बोडगेश्वर दाखयतात चुडी. तेजो हे आसता हांगासर हेचो हे बोडगेश्वर म्हणून घाटेश्वराचे. आमचे तशे हेचे नारायण देवाचे अजून काय आमी हे आयकूंक ना. हय दाण्याचो आवाज आयकला आमी. दाण्याचो आमच्या आईन आमकां सांगला रातचे दाण्याचो आवाज खळ खळ करून जातालो आनी फेरी जाले आयज. हय दाणे आसा देवस्थानाचे आमच्या हांगासर देवस्थाना कडेन दाणे तेका आहा आमचो घुंगरूचे आहात घुंगरूचो आवाज येता व्हडल्यान खळ खळ करून. आतां रातची फेरी मारता तेन्ना कळटा. आनी बाबांक नवस खंयचो लागना. आमी म्हणटा न्हू अमको नवस केलो नवसाक पावलो म्हाज्या हिसपान तरी तें नाच. बाबाक तूं मना वचून उलो कर बाबा पावता तुका. बाबाक नवस जाय रे आं नवस आमी केल्या ती बाबान केल्यात आमकां आपणाक अमकें दी म्हणून आपूण तुका अमको दी आपणाक कोंब दी आपूण तुका हें दिता म्हणून ना चुकीची गोश्ट. बाबाक तें कांय लागना. बाबा राखणदार जो आहा न्हू तो बार्देश पुरतोच ना तेका मुंबयसून उलो कर तुका पावता. कोल्हापूरसून उलो कर तो तुका पावता. हांव आयलो तो पंढरपूरच्या मनशाक पासून पावला हो तेजो प्रताप. बोडगेश्वर ही शक्ती खूब आमच्या दृश्टी पलीकडची आहा. ती महान शक्ती आहा. आमी तेची खंयच गणना करूंक शकना अशी शक्ती आहा.